बॅक टू माय चॅनल. सो फ्रेंड्स, आता ना मॉर्निंग जाल्या, सगळं रेडी, ब्रेकफास्ट बी करून आता बाबा पाव वयता इस्कॉलाक. ओके, सो भायल्यान पडटा पावस, सो एकदम वयता कार घेवन आनी बाबाक ड्रॉप करून येता इस्कॉलान आनी हांव तुमकां मागीर मेळटा. ओके, म्हाका तुमकां कितें सांगपाक जाय, सो हांव वयता बाबाक पावयता बी आनी तुमकां मेळटा. ओके, हाय गायज. सो हांव तुमकां आतां मेळटा अर्द मॉर्निंग व्लॉग स्टार्ट केलो बीन आनी बाबाक बी स्कॉलाक पावयलो. ओके, स्कॉलाक बी पावोन येयले बी आनी म्हजी घरा कडेन थोडी बारीक सारीक कामां करपाची आसली. तरी झाडू मारपाची, घालपाचो, मागीर तो सुकोवंक घायलो. मागीर म्हाका थोडेशे आमच्यो चिलीज आनी रायस मातशें वताक दाखोवंक जाय, कित्याक आयज बरें वत येयला भायल्यान, सो ते हांवें घायले बी. मागीर म्हाका थोडो रोप आहलो बोडी बी करपाचो, तो जाग्यार बी घायलो. आनी आतां जस्ट फ्री जाला हांव, केन्ना ते सगळे कोत्ता म्हळ्यार 12 जाली. ते सगळे जालें. आतां 12:30 बाबाक हाडूंक वचोंक जाय. ओके, आतां हाफ एन आवर आहा न्ही, सो तेजे पयलीं म्हाका थोडोसो रोप पॅक करूंक जाय, कित्याक आयज आमचे हालतुना सायबीण. ओके, म्हाज्या घरा कडेन सांजची ती इवनिंग 5 o'clock, सो आमी आतां आफ्टर लंच वयतली. ओके, सो तेका लागून सो सगळे म्हजे जाग्यार वस्तू कितें घालपाचें ते घातले हांवें, कित्याक रोप बी मागीर धुयल्लो तो मागीर डस्ट बी बसता, मागीर पत्ता धट्टी जाता, सो तेका लागून. सो ते हांवें सगळें केलें म्हजें काम बी. आनी आतां थोडोसो रोप काडून दवरला हिंगा, सो तो पॅक करूंक जाय म्हाका. ओके, रावची ना आमी, आफ्टर लंच वयतली आमी आनी सायबीण जाल्या उपरांत नायट टायम येतली, अरावंड 9-9:30 बीन आमी घरा येतली. बाबाक फाल्यां स्कूल आहा न्हू, सो तेका लागून. ओके, रावपाक जाता एक्चुली आमच्यान, बट आमकां मागीर स्कॉलाक हाडपाक पयस जातलें आल्दोना टू म्हापसा, सो तेका लागून आमी रातीकूच येवपाची. सो ओडून फ्रेंड्स, हांवें तुमकां सांगलेलें पळय म्हाका की तुमकां सांगपाक जाय म्हूण. एक आमच्या घरा कडेन सायबीण आहा पळय ती, आनी दुसरें म्हटल्यार न्हू फ्रेंड्स, म्हाका इंस्टाग्रामाचेर एक मेसेज येयल्ली. वन्स हांवें तो 8 सप्टेंबराचो व्लॉग आउट केल्या उपरांत. ओके, दॅट इज सायबीणच्या फेस्ताचो आनी म्हज्या घोवाचो बर्थडे आहलो पळय त्या दिसा. सो तो हांवें व्लॉग घायल्या उपरांत म्हाका एक इंस्टार मेसेज येयली की जी हांवें वेलिंगटीन सायबीणीक साडी न्हेसयली ती बरी दिसता म्हूण. ओके, आनी खूब जाणांक तेकाच न्हू, खूब जाणांक ती साडी लायकूय जाली, म्हणजे हांवें ती वेलिंगटीन सायबीणीक न्हेसयल्या पळय ती. ओके, सो म्हाका ताच्या उपरांत ती पळोवन बी न्हू म्हाका मेसेज येयली इंस्टाग्रामाचेर की आमकां सायबीणीक साडी कशी न्हेसयता पळय तेचेर एक आपणाक व्हिडिओ करून दाखय म्हण. तेच भाशेन आनीक एकले म्हाका लायक म्हजे सबस्क्रायबर ते म्हाका खंय तरी आय थिंक म्हापसा खंय तरी उगडास ना म्हाका एक्झॅक्ट लोकेशन खंय मेळ्ळें तें, पूण म्हाका एक आनीक कोण मेळ्ळो आनी तेणेंय सांगलेलें हांवें वेलिंगटीन सायबीणीक साडी न्हेसयली ती बरी दिसता, कलर आनी न्हेसप बी बरें नीट बघ म्हणून. सो एक व्हिडिओ करून तूं युट्यूबार कित्याक घालिना काय म्हूण. हांव न्हू फ्रेंड्स ताचेर एक व्हिडिओ कोत्तेलें. ओके, आतां न्हू मे बी इन आफ्टर लायक 1-2 मंथ्सान कोत्तेलें हांव, म्हणजे आनी 2 म्हयन्यांनी कोत्तेलें, कित्याक आतां ऑलरेडी वेलिंगटीन सायबीणीक साडी न्हेसयल्ली आहा न्हू, सो तेका लागून. ओके, हांव वन्स फेस्त जाल्या उपरांत साडी काडिना, लायक नेक्स्ट ओकेजन कितें आसता न्हू पळय तेन्ना काडटा. मे बी हांव क्रिसमस टायमार न्हेसयतलें सायबीणीक, सो तेन्ना मागीर हांव एक व्हिडिओ कोत्ता. ओके, आतां इतल्या बेगीन म्हाका पॉसिबल जावचो ना तो करपाक, कित्याक ऑलरेडी तिका न्हेसयल्ली आहा न्हू, सो तेका लागून. एक म्हाका आनीक एक ऑप्शन आहलें तुमकां दाखोवपाक, दॅट इज आमचें लास्ट संडे आमचे कपेलान वेलिंगटीन सायबीणीचें फेस्त जालां. ओके, सो तेन्ना हांव शूट करपाक आहलें, कित्याक त्या दिसा सायबीणीक आमकां न्हेसोवपाक सांगतात ती साडी. हांव सांगना, म्हजी मादर इन लॉ जाणा न्हू, सो एक्चुली ती हांवूय न्हेसयना, हांव आनी मादर इन लॉ दोगांय मेळोन न्हेसयतात ती. सो तिणी म्हाका ती दाखयल्या खंय न्हेसोवपाची आनी कितें पळय ती. सो ती गेल्ली न्हेसोवपाक, बट व्हिडिओ शूट करतलो कोण नाहलो, तिका कांय येना ते शूट बी करपाक न्हू, सो तेका लागून म्हाजो तो चान्स मिस जाला. त्या दिसा हांवूय नाहलें, हांव भायर सरलेलें. ओके, सो ते म्हाका चान्स मेळूंक ना. सो फ्रेंड्स, आतां न्हू म्हाका वेलिंगटीन सायबीण न्हेसोवपाक पॉसिबल जावचें ना. ओके, लायक तुमकां व्हिडिओ तुमचे मेरेन व्हिडिओ पावोवपाक. ओके, आनी आमचे आतां लास्ट संडे फेस्त जाल्लें न्हू कपेलान, सो थिंगासर मामीन साडी न्हेसयल्ली पळय, ते एंडिंगाक हांव तिजो फोटो घालता. ओके, आमचे सायबीणीचो तिणी गोल्डन कलर समथींग साडी न्हेसयल्ली पळय, तो हांव तुमकां एंडिंगाक एंड ऑफ द ब्लॉग हांव एक फोटो घालता, तो तुमी पळया. सो हें म्हाका तुमकां सांगपाक जाय आसलें, कित्याक मागीर म्हाका ते कमेंट्स घालतात, मागीर मेसेजी घालतात कोण पळय, ते म्हाका इग्नोर करपाक बरें दिसना, कित्याक तुमी रिक्वेस्ट करतात लायक तुमकां कितें जाय पळय तें, आनी इफ हांव ते इग्नोर करीत जाल्यार कशें जातलें, बरें जायना न्हू. ते दीस म्हाका ते सांगपाक जाय आसलें ब्लॉगार थ्रू व्लॉग्स, लायक हांव इतले बेगीन तो व्हिडिओ करचें ना. जेन्ना वेलिंगटीन सायबीणीक साडी न्हेसयता पळय तेन्ना गॅरंटीड 100% हांव फूल व्लॉग करून, म्हणजे
फूल व्हिडिओ करून हांव तुमच्याशी शेअर करतलें आनी म्हाका सांगपाक जाय आसलें, कित्याक थोडी जाणां रावता आसतलीं न्हू व्हिडिओक, लायक थोड्यांक म्हणजे थोड्या जाणां रिक्वेस्ट करता आमकां जाय व्हिडिओ बीन म्हणून, मागीर ती रावता आसतलीं न्हू ब्लॉग, म्हणजे हांव घालता म्हणून सांगलां हांवें, आनी हांवें घालूंक ना जाल्यार मातशें हें खंय जाता न्हू, सो तेका लागून पळयता, आय विल ट्राय माय बेस्ट. आनी व्हिडिओ करतलें हांव वेलिंगीन सायबिणीक साडी कशी न्हेसयता पळय ती आनी तुमच्या मुखार हाडटलें. ओके, आतां म्हजें फटाफट सगळें पॅक करून घेता, म्हजे क्लोथ्स कितें व्हरपाचें आहा पळय तें घरा कडेन. आनी आतां बाबा हाडपाचो टायम जालो आनी 15 मिनटांनी बाबाक हाडूंक वचपाचें, सो तें करून घेता. आनी मागीर हांव तुमकां इवनिंग टायम मेळटा डायरेक्टली आमगेर सायबिणीक. ओके, हांव सायबिणीक वचपाचें न्हय घरा कडेन, सो तेन्ना मेळटा तुमकां. हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग. सो फ्रेंड्स, जे भशेन हांवें तुमकां व्लॉगान सांगलेलें पळय, आयज घरा कडेन म्हज्या सायबीण म्हणून आयज. ओके, सो येस आमी व्हडू दनपारां येयल्ली, लंच बी करून येयल्ली आमी. ओके, आनी येवन हिंगासर थोडें बारीक कितें हेल्प बी केलें भयणी आनी स्नॅक्स बी रेडी करपाक. ओके, सो तें सगळें करून दवरलां. आनी आतां भयणान सायबीण हाडपाक वयता, 5 सायबीण न्हू, सो हांव तुमकां मागीर सायबीण जाल्या उपरांत मेळटा. सायबीण हाडल्या उपरांत थोडे क्लिप्स शूट करता आनी तुमचे शेअर करता. आनी हो म्हजो आयचो आउटफीट. ओके, न्यू ड्रेस घायला हांवें, मिन्स न्यू शिवल्लो हांवें, तो शिवल्लो आसलो म्हज्याशीन, सो तो न्यू ड्रेस घायला हांवें आयज. ओके, हांव आयच्या डेकोक मॅच जाता. ओके, सो म्हाका खबर नासली तेंच्यांनी येल्लोच केल्या म्हणून थीम तांची, बट अनफॉर्च्युनेटली हांव सायबिणीच्या डेकोचे तेंच्यांनी कितें केलां न्हू फ्लावर्सांक बी, तांकां हांव मॅच जाता. ओके, सो आतां हांव वयता भायर सायबीण वेलकम करता, सायबिणी भितर घेवपाक. ओके, आनी हांव तुमकां मागीर मेळटा. पुत्राच्या आदारान आमचोच वावाट गोट करून हो आमकां एक मारिया डोडवडून एलिझाबेथीगेर गेली आनी तिच्या गोराब्यांक खुशालकाय दिली. आयज ह्या गोराब्यान तेच खुशालकायेन भितर सरूंक देवाचें उतर आमी आयकुया. Maria, Mãe Jesus, Maria, Mãe Moshi, Maria, Mãe Corpesi, Cota Benzor Moleri, Maria, Mãe Jesus, Maria, Mãe Moshi. Bodolog tu jenau, kalzan mosha womtam, mowa worti gorsan, jiber moshe keloita, moga shemai moshe, tu Maria Moshi Mai, Maria, 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 Maria Moshi Mai. हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग. सो फ्रेंड्स, हांव तुमकां आतां मेळटा. ओके, ओडो म्हाका आनी कांय व्लॉग घेवपाक मेळोंकूच ना. सो आयज म्हज्या घरा कडेन दॅट इज आल्दोना सायबीण जाली. हांवें तुमकां सांगलेलें हांव सायबिणीक येयला म्हूण. ओके, सो सायबीण बी बरे भशेन जाली. ओके, ओडो जाले सायबीण आनी कोण कोण येयल्ली सायबिणीन न्हू, सो म्हाका तेका लागून ब्लॉग घेवपाक मेळूंक ना. सो हांव आतां घेता ब्लॉग. ओके, सो हांव तुमकां सायबिणीचो क्लीप घालता, ह्या क्लिपा फाटल्यान घालता, काडून दवरल्या क्लीप सायबिणीचे. आनी आयज सायबिणीक आमगे स्नॅक्स दिल्ले, कितें पळय ते हांव ते तुमकां दाखयता. आयज सायबिणीक आमगे हे स्नॅक्स दिल्ले, दॅट इज केक, चोणे, चिकन रोल, बीफ क्रॉकेट आनी फ्रुटी.